तर आज आमकां प्रश्न तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबीक जिवितांत कसलें वादळ मोड मारता, कसले त्रास, कसले प्रश्न उपरासल्या तुमच्या कुटुंबीक जिवितांत. मारियाच्या आनी जुजेच्या कुटुंबीक जिवितांत कसले त्रास, कसले खुरीस उपरासले. आनी ह्या प्रश्नांक दुसरो प्रश्न, जेन्ना आमच्या कुटुंबीक जिवितांत खुरीस उपरासतात, त्रास येतात, सफरिंग्स एंड क्रॉसीस, कसलीं पावलां आमी मात्ताव ते सुटावे करूंक. कसलीं पावलां आंकवार मारीन मारलीं जे कोस्ट आपल्या जिवितांत येयल्या ते पयस करूंक. ह्या प्रश्नाचेर आयच्या दिसा आमी नियाळ करुया. पयल्या सुवातेर ह्या बायबलान, देवाच्या उतराच्या पुस्तकान आमी पळयता, काल हांवें सांगलां, जायत्यो फामिली आसात. जायते पावटी आमी चिंता, जेन्ना देव एका मनशाक वा एका फामिलीक विंचून काडटा, आमी चिंता त्या फामिलीच्या जिवितान ओ त्या मनशाच्या जिवितान सगळींच बेसांव आनी सगळींच देणी म्हूण. बट एक्चुअली इट्स क्वायट ऑपोजीट. सुरवातेक तावन पळयात, आदाम आनी एव ताळणेन पडली, मनशा कुलाक मूल पातोक भितर सरले, सगळींच प्रॉब्लेमां, द ओरिजिनल सीन. ताच्या उपरांत आमी पळयता आयझक, रेबेका, इसाव आनी जॅकब. इसाव आयझकाचो फेवरेट पूत आसलो, जाकोब रेबेकाचो फेवरेट पूत आसलो. आवय बापायनी फेवरेटिजम केलें, पुतांक दोशी केले. ज्यो काणयो हांव तुमकां बायबलांतल्यो सांगता, they are no different from the families suffering today. जे सगळे उणेपण तांकां आसलें, जी सगळीं पातकां तांकां आसलीं, ती आमकांय आसा. आनी आमच्याय कुटुंबांनी आमी पळयता, आयज काल आमी पळयता आमच्या फामिलींनी आवय बापूय फेवरेटिजम कोत्ता आनी भुरग्यांक दोशी कोत्तात, दूख भितर सोदता. इतलें फेवरेटिजम जालें, इसाव आपल्या बाबाक जेकबाक हेट कोत्ता. मागीर दुसरी काणी जुजेची जाणात, जुजे आनी ताचे भाव. हो जुजे निमाणो पूत, माय पायचो, बोव करून पायचो, फेवरेट आसलो. दुसऱ्या बाबांक जेलसी जाली, ताणें चिंतलें ताका जिवेशी मारूंक. केन एंड एबल. आमच्याय घरांनी तशेंच घडटा, आमच्याय कुटुंबांनी तशेंच घडटा. सेम प्रॉब्लम्स, सेम विकनेसीस. हो बायबल, देवाचें उतर, पातशाय दावीद, किंग डेवीड हाका सारको उबारता. पूण दाविदाच्या घराण्यांत भरपूर प्रॉब्लेमां. दाविदाचो पूत एब्सलोम आपल्या बापायक जिवेशी मारूंक सोदता आनी ताच्या शिवासनार बसोंक सोदता. आमच्याय कुटुंबांनी आमी पळयता, भुरगे रावतात, माय पाय केन्ना मरतलीं, भाटां बेसां आपल्या नांवार केन्ना जातलीं. ही सगळी पुर्वजांची गिरेस्तकाय आपल्या नांवार केन्ना जातलीं. भुरगीं रावतात, शेपाय शेमाय केन्ना मरतलो. So the families in the Bible are no different from the families we have today. Same problem. I just want to say, and आमचो पाप साहेब फ्रांसीस जायते पावटी म्हणटा, no family is perfect. Just because no couples are perfect. ते perfection पळय म्हणटा ते केन्नाच मेळचें ना. सदांच उगडास दोतचो. आमी मनीस म्हणटोच आमकां असोक्काय आसा,
आमकां उणेपण आसा, वी आर नॉट परफेक्ट ह्युमन बिंग्स, म्हणगे आमच्या जिवितान, खासगी जिवितान आनी कुटुंबीक जिवितान, लग्नीक जिवितान प्रॉब्लम आसतलेच. ते पयलें मानून घेवंक जाय. जायत्या फावटी आमी सपनान जियेता, लग्न जालें, म्हाका जाय पळय तो दादलो मेवलो, म्हाका जाय पळय ती बायल मेवली, सगळें म्हजें सूख भितर सरलें म्हणून आमी चिंता. बी प्रिपेर्ड. Problems are always there. Problems always come. We can never stop problems. जरी तर हे त्रास कोश्ट पळय पडटा, ही प्रॉब्लेम आमी बॉन करी जाल्यार आमी आंच बोडवे जावंक पावता, मनीस न्हय. सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट वी हॅव प्रॉब्लम्स. दुसरें म्हणटा ते जिवितान प्रॉब्लम येयलो, कोश्ट येयले म्हणटोच आमी धांवया, सोडून घालुया. ना, तशें जायना. थोडे फावटी आमी हांगासर प्रॉब्लम आसा म्हणून हो गांव सोडून, हो देश सोडून दुसऱ्या देशाक वचत. नो मॅटर वे यू गो, यू वील फायंड न्यू प्रॉब्लम्स. ते लग्नीक जिवितान जावं, ते कुटुंबीक जिवितान जावं, ते पाद्रीच्या जिवितान जावं, माद्रीच्या कोणाच्या जिवितान, गोंयां जावं, गोंया भायर जावं, प्रॉब्लम्स फॉलोज. वी कॅन नेवर रन अवे. वी नीड टू फेस देम. वी नीड टू फेस द प्रॉब्लम्स. प्रितीच्या भाव म्हणून ही फिरगोज आंकवार मारेक भेटवलेली आसा. आनी म्हाका दिसता हो तोकटो जो आंकवार मारेक दिला, मदर मेरी क्वीन ऑफ मार्टर्स, इज अ वेरी स्पेशल टायटल. वेरी स्पेशल टायटल. म्हजो प्रश्न तुमकां, जेन्ना एक क्रिस्तांव जेजू खातीर गोवाय जाता आनी आपलो जीव दिता, म्हणजे आपलो जीव ओगडायता, लोक ताका मारून घालता, ताका आमी मार्तीर म्हणटा. पूण कोणेंच आंकवार मारेक जिवेशी मारूंक ना, जाल्यार तिका आमी क्वीन ऑफ मार्टर्स कित्याक म्हणटा? एक्चुअली यू मस्ट टेल मी. ही फिरगोस तुमची न्हू. आंकवार मारेक हो तोकटो दिला म्हणून ही काणी तुमी म्हाका सांगूंक जाय. वय वो ना, वर्साची वर्सां नोवेना केल्या, फेस्तां केल्या, क्वीन ऑफ मार्टर्स, हाची स्टोरी कितें, कित्याक हो टायटल तुमी म्हाका सांगूंक जाय. Why is Mary given this title Queen of Martyrs? She did not die a martyr's death. O tokto, Queen of Martyrs, o Regina Martyrum, हाका बॅकग्रावंड आसा. आनी तो बॅकग्रावंड म्हणल्यार आंकवार मारयेच्यो 7 दुखी. आंकवार मारयेच्यो विंचून काडलेल्यो चड मोट्यो पित्यो 7 दुखी. कोरेजमाच्या दिसांनी आमी नियाळ कोत्ता. आनी ह्या आंकवार मारयेच्या 7 दुखींक लागून तिका पवित्र सभा तोकटो दिता, क्वीन ऑफ मार्टर्स. 6व्या शेंकड्यान सेंट बर्नर्ड अशें बरयता, हे जे सगळे मार्तीर जे पळय मेल्या जेजूच्या नांवांक लागून, भावार्थाचे गोवाय कशें, तांचें दूख व्हडलें, पुणून आंकवार मारयेच्या दुखीक सोर करी जाल्यार दे डू नॉट स्टँड एनी चान्स. म्हणून सेंट बर्नर्ड म्हणूंक सोदता, आंकवार मारयेचें दूख चड व्हडलें. पयल्यो 7 दुखी, पयल्यो 3 दुखी जेजूचें भुरगेंपण आमकां सांगता. कसलें दूख ताणें सोंसलें पळय तें. आनी मागीर काल्वार दोंगरार. प्रितीच्या भावणेनो, जरी तर आमी एक्सिडंट जावन सकला पडत, हात पांय मोडत, ती दूख आमच्यान सोसूंक जाता. पूण जेन्ना दुसरो लोक आमचो रेस्पेद आनी अभिमान वाऱ्यार घालीत, ती दूख आमच्यान सोसूंक जायना. कसलें दुयेंस येत तें आमच्यान सोसूंक जाता, पूण लोक आमचें नांव इबाडीत, आमचें नांव पिड्यार करीत जाल्यार तें दूख आमच्यान सोसूंक जायना.
That is called the martyrdom of the soul. आत्म्याचे मार्तीरपण. आणि हे आंकवार मारयेन सोंसलें. द मार्टरडम ऑफ द सोल. आंकवार मारे कुर्सार मारूंक ना. आंकवार मारेक मार्तीरपणाचें मरण फावो जावंक ना. पूण ज्या दिसा तिणें आंच बोडव्याक वय म्हटलें, शी स्टार्टेड सफरींग. काल हांवें वांजेल वाचलोलो, लुकाच्या वांजेलान चॅप्टर 1. आंच बोडवो म्हणटा, आंकवार मारया तुका विंचून काडल्या. आंकवार मारयाक सगळें सोजमना हो देवाचो गूट आनी देवाची येवजण. तरी बाबार्थान ती आपल्याचें जिवितान एके भाशेन बलिदान कोत्ता आनी म्हणटा, वय तुजी खुशी जावं. फ्रॉम दॅट येस सफरिंग्स बिगॅन इन अ लायफ. फाटाफाट फाटाफाट हे खबर जाता, दुसरें उपरासता, दुसरें खबर जाता, तिसरें उपरासता. ताकाच लागून आमी तिका म्हणटा पियेदाद सायबीण, आवर लेडी ऑफ पायटी, आवर लेडी ऑफ सॉरोज. भुरगें कुसव्यान आसा पूण हॉस्पिटल ना. हॉस्पिटलाची सोड खबर, रूम बासून ना, प्रोसेस जावंक, डिलिव्हरी जावंक. प्रॉब्लेम. Has any woman faced that problem here? 6 म्हयने जाले आमी ऑलरेडी बुकींग कोत्ता. बेस्ट 5-स्टार हॉस्पिटल. हॉस्पिटलान रूम बूक केलो, दोतोर बूक केलो, सगळें बूक केलें. 6-7वो म्हयनो लागलो, भुरग्याचे सगळे कपडे आमी रेडी कोत्ता. आंकवार मारया. जेन्ना डिलिव्हरी जाता, दोतोर ना, नर्स ना, जुजे आसा. जुजे कितें कोत्तलो? ही इज नॉट ट्रेन्ड नर्स. जुजेचें टेन्शन. कोणें तरी गोरकारान टेन्शन काडलां आपल्या बायलेची डिलिव्हरी जाता आसतना. यू सॉ द टेन्शन. जायते पावटी आमच्या जिवितान कोश्ट दूख येता तेन्ना आमी वेळ घेवंक जाय आनी आमची पावलां आंकवार मारयेच्या पावलान घालून तिणें तें दूख पळय सोंसलें तें आमी समजून घेवंक जाय. आनी आमचें दूख आमी तर आंकवार मारयेक सोर करी जाल्यार आवर सफरींग इज नथींग. नथींग. भुरग्याची पोस्ट डिलिव्हरी केअर आसा, कितलें टेन्शन. तोंडी जाता, जोर येता, वखद ना, मेडिसीन ना, दोतोर ना. आंकवार मारयेन जुजे केदे व्हडलो स्ट्रेस. भुरगें जाता थिंगासरूच आसा. हेरोड पाशाय लागलो, भुरग्यांक जिवेशी मारून धाड. 2 years and below जी कोण पळय भुरगीं आसलीं त्या टायमार खूंय सुमार 14 भुरगीं आसलीं. द चिल्ड्रन हार्डली बिगेन टू प्ले, दे वर किल्ड. जेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांक जिवेशी मारता, आंकवार मारयेचेर आनी जुजेचेर कसलो प्रेशर टू हायड देयर चायल्ड. कसलो प्रेशर. खंयची आवय बापूय ह्या टेन्शनान गेल्या. तुमकां भुरगें जालें, कोण तुमच्या भुरग्याक मारूंक येयला. कॅन यू अंडरस्टँड दीस पेन एंड सफरींग एंड स्ट्रेस ऑफ मदर मॅरी. आतां कोणी दुयेंत जालो, गाडयो गेली बॉम्बे, दिल्ली, लंडन, अमेरिका गेली हॉस्पिटलान. आंकवार मारया भुरग्याक घेवन, जुजेक घेवन इजिप्ताक धांवतात रातची. केदे व्हडले दोंगर ते इस्रायलाक. केदे व्हडले कोस्ट. 2 प्रॉब्लमां, रादर 3 प्रॉब्लम. वाटेक लायट ना, रस्ते सारके ना, वायल्ड जनावरां, मोनजाती आसात, चोर आसतात. स्टील दे गो. आनी इजिप्ताक थोडी वचना जाल्या उपरांत पोत्तून घरा येवंक अनेक प्रॉब्लम. आनी भुरगो 10-12 वर्सांचो आहा, भुरगो नान जाता. 3 दीस भुरगो ना. Has any mother experienced a missing child? आतां कोणी मिसींग जाय जाल्यार सोशल मिडियार घालता, पुलीस फोर्स आहा, सगळे इमिडिएटली भुरगो मेवता. That is why she is called the Queen of Martyrs. मुणगे काळजाक ती सुरी सिमियोनान मोडलेली. एक तोरसाद तुज्या काळजाक आसपास रोमतेली. That is why she is called Queen of Martyrs. She suffered the martyrdom of the soul.
प्रितीच्या बाबडीनो, आमच्या जिवितान जायते प्रॉब्लम आसा. बेसिकली आमचे प्रॉब्लम म्हणटा ते फिनॅन्शियल प्रॉब्लम्स, दुडवांचो प्रॉब्लम. आंक वार मारेकूय दुडवांचो प्रॉब्लम आसलो. डिलिव्हरी जाता आसतना देस्पेस आसा. इजिप्ताक वयता आसतना देस्पेस आसा. इजिप्ताक राबोंक थंयसर देस्पेस आसा. पोतून येवपाक देस्पेस आसा. फ्रॉम वेर डीड शी गेट मनी? एकलो बरयणार म्हणटा, हे ते एक जाण राय येयलेले, धूम गोंत्रोस भांगार दिवन गिफ्ट गेलेले, ते इकून ताणें आपले दीस सारले. फिनॅन्शियल प्रॉब्लम्स. तुमकां दिसता आनी आमकां दिसता आमकांच फिनॅन्शियल प्रॉब्लम आसा म्हूण. आंक वार मारेन आनी झुजान कितले प्रॉब्लम काडले दुडवांचे. दुसरे म्हणटा ते सिकनेस. आयज आमी कोरोना व्हायरसाक लागून सगलीं भिल्यांत. पयलीं आमी कॅन्सराक लागून भितालीं, ताचे पयलीं एड्साक लागून भितालीं. एवरी न्यू सिकनेस काम भिरांत येता. सिकनेस इज अनदर प्रॉब्लम मेनी आर फेसिंग. सो फिनॅन्शियल प्रॉब्लम्स, दुडवांचो प्रॉब्लम, भलायकेचो प्रॉब्लम, आनी तिसरो म्हणटा तो फामिलीचो प्रॉब्लम. जायते पावटी आमच्या फामिलीन दूख येता आमच्याच फामिलीच्या वांगड्यांक लागून. वय ना, हांवें देखावे दिल्या. आदाम एवेच्या जिवितांत दूख आयलें एवेक लागून. इसाव, जाकोब, आयझक, रेबेका फामिलीन फूट पडली तांकांच लागून. किंग दावीद आनी एब्सोलोम फामिलीन प्रॉब्लम येयले तांकांच लागून. आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान आमी पळयता, एक वस्तोरी रोडटा गोरकाराक लागून. एक गोरकार रोडटा आपल्या पोतनीक लागून. भुरगीं रोडटात आवय बापूयक लागून. आवय बापूय रोडटात शेमाय रोडटात भुरग्यांक नात्यांक लागून. लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम द फॅमिलीज. एक्चुअली हांवें काल म्हणलां ते बिलॉंगिंगनेस. हांवें म्हणलेली ABC हांवें सांगलेली. जो कुटुंब आमच्या थंय आसा, जी फामील आमची आसा, दीस फॅमिली शूड हेल्प अस टू लीव अ लायफ ऑफ जॉय. पूण जायत्या पावटी जायना. जायते पावटी जायना. दोन भासांचे प्रॉब्लम, इंटरनल आनी एक्सटर्नल. जायते पावटी प्रॉब्लम भायल्यान सान येता, शेजाऱ्यांक लागून, गव्हर्मेंटाक लागून, दुसरे प्रॉब्लम. पूण कुटुंबाचो एक पोट आसत जाल्यार भिरांत ना. पूण जायते पावटी इंटरनल प्रॉब्लम, घोव बायलां मदें, भुरग्यां मदें, बाबा मदें. इंटरनल तर प्रॉब्लम जालो जाल्यार एक फामील तुंटोवन मोडोन पडटा. भायलो कसलोय प्रॉब्लम येवं, पूण फामील तर गोट आसा जाल्यार भिरांत ना. पूण फामील तर डिवायड जाली, बुन्याद मोडली. ताकाच लागून तुमचे मुखार हांव 3 वस्तू दवरतां चड गरजेच्यो ह्या फामिलीच्या एकवटाक लागून. चड गरजेच्यो ह्यो तर 3 वस्तू आसत जाल्यार जिवितान, कुटुंबीक आनी लग्नीक जिवितान कसले प्रॉब्लम येवं तुमच्यान फुडें करूंक जातले. आनी ते 3 वस्तू जावन आसा LPG. आमी LPG गॅस घेता न्हू उजो करूंक, कुजनान रांदूंक, म्हणून इजी उगडास धरूंक. LPG, L म्हणजे कितें? लव, मोग. आनी हो कसलो मोग? बोगसण्याचो मोग. बेश्टो मोग न्हय, बोगसण्याचो मोग. हांव जाणा, काल हांवें सांगलां थोड्या कुटुंबांनी एकदम एक्स्ट्रीम प्रॉब्लम्स आसा. आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दोज. आय एम स्पीकिंग अबाउट नॉर्मल क्रिश्चियन फॅमिलीज. सगळ्या नॉर्मल क्रिश्चियन फॅमिलीज टांट्यो जाताच. जशे परी आमच्या गोंयच्या कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा, जेन्ना गोरवां गोट्यान रावलीं म्हणटोच तांची शिंगां एकामेकाक आदोताच. पूण जायते पावटी आमी जशे परी दोरयेक आमी गांठी घालता, तेच भाशेन ह्यो सगल्यो बारीक बारीक वस्तू घेवन गांठी मारून वर्सांची वर्सां दवरीत आहा भितर. त्यो गांठी सोडूंक जाय. लेट गो. गांठी मारून बसो नाका. ताणें अशें म्हणलें, ताणें अशें केलें, ताणें अशें म्हणलें, ताणें अशें. कितलीं वर्सां?
ह्यो बारीक बारीक वस्तू सोडून दिवंक जाय. वी नीड टू लर्न टू लेट गो अँड फॉरगिव. ती पयली वस्त. म्हणून मोग लाभ म्हणजे बोगसण्याचो मोग. दुसरी वस्त पी म्हणजे कितें? प्रे, मागणे. प्रॉब्लम येयले, त्रास येयले, ब्लेसड सॅक्रमेंटा फुडें नाल्यार कुर्सा मुली बसात ओगेपणी मागण्याचो बोडबोड करपाची गरज ना. सीट अलोन विथ द लॉर्ड. देवाचें उतर आमकां सांगता, आंकवार मारयेन हुंय हें सगलें टेन्शन, हें सगलें प्रॉब्लम, हें जें सगलें तिका सजमोना तें आपल्या काळजान बालगून दवरलें. जायते पावटी कुर्सा मुली एकलींच आमी बसतना, ओ ब्लेसड सॅक्रमेंट रुमान एकलींच आमी बसतना, when we sit alone with the Lord, problem change जायना, संसार बदलना, पूण आमचें मन बदलता. Our perception towards the problem changes. त्या प्रॉब्लमाक, त्या कोश्टाक, त्या कुर्साक कशे भाशेन आमी पळयता, कसली नदर घेवन आमी पळयता, ती बदलता. सो वी चेंज आनी आमी रिलॅक्स जाता, आमी कूल जाता. So it's very important that you spend or have personal prayer with the Lord. आमी हिंगा तिंगा सगल्यांक खबरो, फॅमिलींतल्यो खबरो हांकां तांकां सांगूंक भोंवता आमी, जावं काजनांक, जावं सोयऱ्यांक, शेजाऱ्यांक, मिस्टा मित्रांक. आनी लास्ट मागीर देवाक आमी सांगता, गो एंड स्पीक विथ द लॉर्ड फर्स्ट. L for love, P for prayer, and G for God. G for God. ल्हानशी काणी सांगता 2 उतरांची आनी खबर कोत्ता. एकलो कॅटेकिस्ट दोतोन शिकयता आसतना जेजूची पयली मिलाक वेडिंग एट केना काना गांवांत ही पयली मिलाक भुरग्यांक ही स्टोरी सांगता. आनी ही स्टोरी सांगल्या उपरांत तो भुरगो क्लास जाल्या उपरांत घरा येता आनी पाय ताचो विचारता, आयज कॅटेकिस्टान दोतोनीक तुमकां कितें सांगलां? आनी हो भुरगो नरेट करता कशे भाशेन जेजून सोरो उदक आसलेलो सोरो करून पयली मिलाग्री केली ती स्टोरी सांगता. म्हणून पाय जाता, सो माय डियर सन, टेल मी, वॉट डीड यू लर्न फ्रॉम दीस स्टोरी? वॉट डीड यू लर्न? ह्या काणयेंतल्यान तुका कसलो संदेश तुका मेवला? भुरगो उगीच रावता आनी म्हणटा, डॅडी काजार तोर आसा जाल्यार न्हू शुअर कर जेजू थंयसर आसा म्हणून. If you're having a wedding, make sure that Jesus is present. म्हणजे जेजू तोर आसा जाल्यार कांय प्रॉब्लम आसना. Make sure that God is present in your problem. Make sure that God is present when the crosses come up. आणि हेंच आंकवार मारयेनूय केलें. काल हांवें म्हटलेलें ABC, C म्हणजे कमिटमेंट टू द वील ऑफ गॉड. कसलेय प्रॉब्लेम येवं, कसलेय फुरीस येवं, आमचें विस्वाशीपण, सायबा तूं जाणा साय दोनी म्हज्या जिविताचो, म्हज्या कुटुंबाचो, हें सगलें तुज्या मुखार घालता. तुजें आजीरपण म्हज्या कुटुंबान दाखय. आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां म्हणटलो, साम नंबर 46:10, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. शांत रावात, सवस्काय घेयात, जाणा जायात हांव जाणा आसा सर्वेस्पोर. तुमच्या जिवितांत कितें घडटा ती सगळी खबर म्हाका आसा. आंकवार मारे भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पया, देवाची कुशी मानून घेवया आनी आंकवार मारे आमच्या कुटुंबाचो नमुनो करुया. आमेन.